मुरगांव वाठारांतले उदका स्त्रोत, टँकरान उदका पुरवण आनी बायांचो विशय घेवन मंगळारा वास्को बसका जाली। गोवा कॅन उपजिल्लोधिकारी डीवायएसपी, येरादारी पुलीस आनी उपविभागीय दंडाधिकारी बसकेक आशिल्ले। भूंयगर्भ उदका नियमन कायद्या प्रमाण प्रत्येक बांय उदका स्त्रोत खात्याकडेन नोंद करची पडटा। उदकाची पातळी देंवता आनी बांयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचो प्रस्न बसकेन आयलो। गोवा कॅन म्हणटा उदका स्त्रोत नियमन कायद्यान कांय पळवाटो आसात। We have identified first and foremost a major responsibility that has to be taken up by Water Resources Department, that is of creating awareness in Marmagao Taluka about the changes in the law. In 2012 April, the entire state of Goa was declared as a scheduled area, which means all wells need to be registered, whereas in the prior arrangement, only those wells which were bordering an industrial estate or falling in a coastal area had to be registered. Now that the entire state of Goa is a scheduled area, it requires specific efforts with the Marmagao Municipal Council and all the 9 panchayats of Marmagao Taluka. So that is the first point, that awareness has to be provided to all the elected representatives. We have asked the Directorate of Transport to provide a complete list of the tankers registered in the jurisdiction of Marmagao Taluka. This information will help us to come to a conclusion. We are also going to pursue this matter in January. We have asked Deputy Collector to take it up with the District Magistrate so that some long-term measures will be taken to correct the deficiencies in the Act and rules. मडगांवां एसजीपीडीएन आडखळ जाता म्हूण मोडिल्ल्या धर्मीक थळांचे प्रकरण निस्तारपाचे यत्न चल्ल्यात। पीडीए मार्केटांतले वेपारी, पीडीएचे वांगडी आनी पीडीएचो चेअरमॅन राजन नायकाची मंगळारा एकठांय बसका घेतली। काडिल्ले थळ उबारपाक दाखयल्ली नवी सुवात वेपाऱ्यांक मानवल्या। ते सुवाते खातीर पीडीए सरकाराची मान्यताय घेतली, मात परत कोफुसांव जाले जाल्यार आयकून घेवचें ना म्हूण वेपाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या। मंगळारा वेपाऱ्यांचे वतीन ॲडव्होकेट अनाकलेत विएगश आनी एसजीपीडीएच्या चेअरमॅनाची बसका जाली। बसकेक पीडीएचे वांगडी लहू मामलेदार, दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय आशिल्ले। सांजे ताणें सुवातीचें एकठांय इन्स्पेक्शन केलें। धर्मीक भावना मतीन दवरून पीडीएन काडिल्ले धर्मीक थळा खातीर नवी सुवात दाखयल्या। वेपाऱ्यांकय ती मानवल्या। आतां आमी वचून तो इन्स्पेक्शन केलें आफ्टर मिटींग आनी आमी थारायलां सगळे मेंबर तो जागो तांकां दिवपा रेडी जाले। फक्त गव्हर्मेंट एप्रुवल धाडपाक उरला। आतां बेगिनान बेगीन फाल्यां ते गव्हर्मेंट एप्रुवल धाडटले आनी मुखावेल प्रोसेस करून तांच्या हातांत दितले। ते फक्त रिलिजियस वर्शीप करपाक ऑल द 3 कम्युनिटीज। जागो वेपाऱ्यांक मानवला। पीडीए बुधवारा जाग्याचेर धर्मीक थळ उबारपा खातीर सरकाराची मान्यताय घेतली, पूण प्रस्न सुटलो ना जाल्यार मार्केट बंद वडोवपाची वेपाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या। आमी सांगला की आज रेजोल्यूशन पास केलें म्हणटरी आमकां सेपरेट स्पेस दिवपाक आमगे रिलिजियस सिम्बल्स आहा ते दवरपाक आनी आमगे प्रेयर्स करपाक। आज आमगेली पार्टली आमगेली जैत जाल्यार फाल्यां पासून राव म्हणटरी ते हे हाडटा कन्फर्मेशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू अलॉट दिस प्लेस टू अस। वो जाग तर दिल जायत आमगेले एक प्रॉब्लेम एकटो जातलो, पूण प्रॉब्लेम ह्या मार्केटान खुबशे आहा आनी ते प्रॉब्लेम आमी नेक्स्ट स्टेपाचेर घेतले। सोमारा पीडीएन मार्केटांतले धर्मीक थळ मोडले उपरांत लोकांनी बोवाळ घालून मोर्चा काडिल्लो। पुलीस आनी वेपाऱ्यां मदीं पेटिल्ले। आतां मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सुदेश नायकान 100 अनवळखी लोकांआड कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांक ड्युटेर आसतना धमकावप, धक्काबुक्की आनी कामान आडखळ हाडली म्हूण तांचेर आरोप घाल्यात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। आतां पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। काँग्रेसीचे लोकसभा तिकेटीक सध्या लायनी लागल्यात, तातूंत कामगार फुडारी आसात। लोकसभा वेंचणूक लडोवंक आपूण इत्सूक आसा। काँग्रेसीच्या उमेदवारांच्या वळेरेंत आपलेंय नांव आसा अशें इंटकाचो कामगार फुडारी अजित सिंग राणे म्हणटा। काँग्रेसीची तिकेट आपल्याक मेळटली अशेंय तो उलोवन दाखयता। काँग्रेस इज अ रिलीजन फॉर इंडिया आनी ह्या रिलीजनाचो आमचो देव आसा श्री राहुलजी गांधी। राहुलजी गांधीन एक क्रायटेरिया लायिल्ली आसा। काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसतलो लोकसभेचो तो यंग आसपाक जाय, एनर्जेटीक आसपाक जाय, डायनामीक आसपाक जाय, तो प्रिफरेबली जे आसा इज अ न्यू फेस, हायली एज्युकेटेड जो आसा, एक बऱ्यापैकी जो आसा न्ही वक्तो अशा पद्दतीचो आसा, बिकॉज दिस आर द क्वालिटीज
दिस इज द मेरिट दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पार्लमेंटरी. आणि त्या अनुषंगाने माझा विचारच असा नाही तर नक्कीच जातलो काय त्या सांगता. दाबळेचो आमदार मॉविन गुदिनोन वास्को नवे वाड्यात ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले. या ट्रान्सफॉर्मरान त्या वाठारांतले सुमार 250 फामिलींचो लायटीचो प्रश्न सुट्टलो. जाय ते ऑब्जेक्शन आसले ट्रान्सफॉर्मर सगळ्यांक जाय पूण बसोवपाक थोडे दिना आसले ते प्रॉब्लेम आमी सॉल्व केला. Power failure, if you compare to last year, it is decreased. In fact, to improve the system, we are going for underground cabling in stages. So once underground cabling is done, this existing power failures will reduce by 50%, guaranteed. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी दिशांत परब. मल्लखांबाचो प्रचार आणि प्रसार करपा खातीर कुडचडेच्या सर्वोदया हायस्कुलान खासा महाराष्ट्रांतल्यान प्रशिक्षक हाडला. कोच सचिन चौधरी सर्वोदयाच्या विद्यार्थ्यांक मल्लखांबाच्या वेगवेगळ्या गजालींचेर मार्गदर्शन करता. हाजो कोच आमी मलखांब असोसिएशना मार्फत मागलो. तांचे कडेन पे करपा जायना म्हणलें त्या खातीर आमी स्वता टिचरीचे सहाय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सहाय करून आमी स्वता पे करून कोच हाडलो जळगांवसान आनी ताणें आमच्या भुरग्यांक 15 दिसांक हे ट्रेनिंग दिला. मल्लखांबाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यान पुराय शरिराक बरो व्यायाम जाता म्हूण भुरग्यांनी मल्लखांब नेमान प्रॅक्टीस करचे अशें कोच सचिन चौधरी म्हणटा. सोल पर्यंत पूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो. दुसऱ्या कोणत्याही खेळामध्ये पूर्ण शरीराचा व्यायाम केला जातो. आणि या खेळामध्ये सर्व खेळांमध्ये उभंच केलं जातं. फक्त उभी एक्सरसाइज केली जाते किंवा आडवी एक्सरसाइज केली जाते. पण याच्यामध्ये असं की उलटी एक्सरसाइज केली जाते. कोणत्याच खेळामध्ये उलटी एक्सरसाइज होत नाही. तसंच या खेळामध्ये बघितलं आपण तर कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यायाम प्रकार होतो. फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे आपली लवचिकता खूप महत्त्वाची असते शरीरासाठी. तर लवचिकता याच्यामध्ये वाढते शरीराची. आणि कॉन्सन्ट्रेशन मुलांचं वाढतं की आपल्याला इतर खेळांमध्ये सहज खेळता येतं. पण याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन थोडं जरी मिस झालं तरी कॉन्सन्ट्रेशनच्या अभावी आपण खाली पडू शकतो. म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन याच्यामध्ये वाढतं मुलांचं आणि त्याचा फायदा आपल्याला अभ्यासामध्ये होतो. कुडचडेच्यान आमचो रिपोर्टर मयूर नाईक. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.